भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयच्या डिबेटाचो विशय खूब इंट्रस्टींग आसा की आज जातलें फाल्यां जातलें म्हूण कॅबिनेट रिशफल फाटले 1.5 वर्स जालें जायना. पण फायनली एक गोविंद गावडे बाबा काडलो. ताची कारणां वेगळीं आहात, पण ताका लागून खंय तरी कॅबिनेट भितर हालचाली सुरू जाल्यो. आनी आज खंय तरी ह्यो हालचाली जेन्ना गतिमान जातना दिसतात तेन्ना बाबा अशी कोण आसात आनी कितलीं जाण आसात जांकां काडल्यार गोंयचें बरें जातलें. आतां सरकाराचें कितलें बरें जातलें तें म्हाका खबर ना, गोंयचें बरें जातलें त्या विशयाचेर आमी आज हांगा उलयतात. 4 मानेस्त आसा आमचे बरोबर स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी प्रेमानंद बाब मांबरे. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले ज्येश्ठ पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. तिसरे आसात गोंयांतले नामनेचे राजकीय फुडारी दत्तप्रसाद बाब नायक. आनी एक चवथे आसात गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास बाब कामत. हांव राजकारण्यांचेर मागीर वतां. सावळ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आनी सुरवात ह्या बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता की रिशफल करपाची गरज आसा काय कितें, आनी आसल्यार कितलीं जाणांक रिशफल करचें अशें तुमकां दिसता? नाही, माझे जर खरं मत विचारलं तुवें न्ही, एकशे खरेंच मत खरेंच दिता सांगता तसो. हांव हय की रिशफल करपाची कांयच गरज ना. ना म्हणटा तुमी. ना. हां आता आमच्या अध्यक्षान सांगला BJPच्या की आपण सगळ्याची प्रगती पुस्तकं तयार केल्यात, हे केला ते केला. हाजो अर्थ असो की फाटली आतां 2 वर्सां हांव आयकता प्रगती पुस्तक प्रगती चालू आहा. हय इवन तानोड्यासन चालू आशिल्लो आनी आतां चालू जाला. म्हणून ते सामकें सिरियसली घेतलेलें. परंतु कांयच घडना एक्सेप्ट वन. हय आलेख सिकराक एक केला पळय, हय बरो निलेश काबार काय बरो काम करतालो ते काडलो आनी आलेख सिकराक घातलो. हय ही इज ऑलमोस्ट कितें म्हणटा तें कांयच कामाचो ना. लोकसभा इलेक्शनचो कांय फायदो जालो ना. आनी त्या नंतर आतां फाटली 3 म्हयने सुमार तो दुयेंत आहा. खंयच्या हॉस्पिटलांत आहा, दिल्लीक आहा, आनी खंय आहा, लोकांक कांय खबर ना तो. आनी ही स्टील रिमेन द मिनिस्टर. हय आनी BJPचे CMय म्हणटा आनी अध्यक्षय म्हणटा की आपली प्रगती पुस्तक चालू आहा, रोखडेच आमी घेतले. कांयच जायना कित्या खातीर. आतां जाला कितें पयर नांव आयलें 2-4 रमेश तवडकर जातलोच म्हणून. एक चान्स आहा कित्या खातीर BJPन एक फाटल्यान डिसिजन घेतलेलें की जर एका कॅथलिक काडटलो जाल्यार कॅथलिकाक काडचो पडटलो म्हणून मिनिस्टर करतलो जाल्यार. हय घेतलो जाल्यार तसो आतां एक जो पळय गावडा समाजाचो आशिल्लो आदिवासी मंदिर समाजाचो तो काडल्या कारणान देर इज अ वॅकन्सी नाव. आनी रमेश तेवडकर फिट्स टू दॅट. तो सांगता आपल्याक कांय गरज ना मंत्रीपदाची म्हणून. पूण ही आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ताका मंत्रीपद मेळ्ळ्यार मातशें बरें दिसतलें म्हणून. आनी CMकाय खबर आहा. सो आय थिंक ओन्ली वन चेंज इमिडिएटली. आनी कांयच जावपाक कांयच जावपाक ना. कित्याक गरज ना म्हणटा तुमी? गरज ना. कारण प्रगती पुस्तक सगळ्यात म्हणजे पळय आतां ते मुखारच वचना प्रगती पुस्तक. कांयच वचना. म्हणजे खबर गरज ना. अशें हय हाजो अर्थ म्हणटा गरजूच ना म्हणून. हय सामकें सामकें सामकें. दत्तप्रसाद बाब तुमकां कितें दिसता की रिशफलाची गरज आसा, आनी आसल्यार कितें गरज आसा? पयलीं म्हणजे आज ही डिबेट जाता कित्याक हय. हो एक प्रश्न म्हाका तुका विचारपाक जाय. ना कारण जाता 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 म्हणून म्हाका आयकूं येता. हय बट हें कित्याक उलयता आमी? कित्याक एका मंत्र्याक ड्रॉप केलो. हय आनी विथ युअर ड्यू परमिशन आय वूड लायक टू पोज अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू द BJP ऑफिस बेरर हू इज हियर हय की त्या मंत्र्याक कित्याक ड्रॉप केलो? आय वूड वॉन्ट एन हांव वता तांचे मरे. कित्याक तुमी तुमचो मुद्दो सांगात मागीर हांव वता तांचे मरे. जो मुद्दो हांव जो आतां पोज करूंक सोदतां हय डिसिप्लिनरी बाबा मुख्यमंत्र्याचेर उलयलो हो विशय जालो. हांचोच एक मिनिस्टर जो पणजेचो आमदार आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या टॉलस्ट लिडराचेर जेन्ना तेज्या पांयन पणजेचें पाड घातलां हें स्टेटमेंट केल्लें, हें आज पणजेकार आनी गोंयकारूय विसरूंक ना, तेन्ना ह्या मनशाक काडूंक नाशिल्लो. सो इज दीस नॉट पीक अँड चूज? सिलेक्टीव डिसिप्लीन म्हणटा तुमी? एब्सोल्युटली सिलेक्टीव डिसिप्लीन. आतांचो जो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आसा दामू नाईक, म्हाका दिसता ही हेज टेकन अ गूड डिसिजन. डिसिप्लिनर तेन्ना म्हणल्यार कित्याक डिसिप्लीन नाशिल्लें? दीस इज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू ऑल द BJP फंक्शनरीज. हांव ह्या मुद्द्याच्या मुखार येता. दुर्गादास बाब बिफोर आय गो टू मांबरे बाब फॉर द रिप्लाय. सो तुमकां कितें दिसता की गरज आसा रिशफल बी करपाची, आनी केल्यार केदी करचें? पळयात, फर्स्ट म्हणल्यार प्रमोद, हे जे रिशफल आसा हे एक्चुली तांचो इंटरनल मॅटर.
काय गोंयचो matter हो. तो जालो Internal एक कितें? वेळ. करप काय ना हो मुख्यमंत्र्याचो मॅटर पूण आतां जर तुवें डिबेटूच दवरला हातून हय जाल्यार आमकांय आतां पळोवंक जाय बीजेपी क्लेम करता की ती वर्ल्डांतली व्हडली पार्टी लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड आनी ते देवाक भितात देवाक मानतात आनी स्वताच म्हणटात की आपूण हिंदूंचे राखणदार जेन्ना काँग्रेसीन 8 आमदारांक फोडून हाडले जेन्ना महालक्ष्मी देवी मुखार शपथ घेतिल्ली की आमी फुटचे नात म्हणजे देवी मुखार जे शपथ घेतिल्ले तांकां तुमी शपथ तोडपा लायली आनी आतां तुमी एक पावल मुखार मारूंक सोदतात की जे फुटून आयल्यात तांकां तुमी कॅबिनेटान घेवंक सोदतात सो हातून अशे रुमर्स आहात भायर. सो हातून एक हे स्पश्ट जातले की बीजेपी जी वर्ल्डाची व्हडली पार्टी जी आसा ही देवाक कितले मानतात हे हातून स्पश्ट जातले. मागीर तांकां घेतल्यार तूं देवा मानना आसता तशें जालें न्ही. अरे देवा मुखार जर शपथ घेता वचून आतां महादेवी महालक्ष्मी पणजेची ग्रामदेवी आमी फुटचे ना आनी तांकां फोडून हाडटात नंबर आसतना सुद्दां 20 आशिल्ले मरे तुमचे कडेन कित्याक फोडूंक जाय आशिल्ले. बरें न्ही पण तुमकां मुगे हय शपथ तोडल्या कोणी जे काँग्रेसचे आमदार जातले पळय हय ते तोडून गेले न्ही. हय दे आर नॉट टू ब्लेम फॉर दॅट. नो 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 तशें जायना ते कित्याक जर ना तशें जायना ते जर कोणी यू आर एबेटिंग टू इट हा ओके तूं आतां एबेटमेंट लायता बीजेपीचेर एबेटिंग टू इट हाज्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की आमकां कसलेय वोटींग मनीस चलता. हा ओके हो मुद्दो तुमचो ओके हांव मामरे बाब तुमचे म्हणान येता तुमकां खंय कसले फुटींग मनीस चलतात तुमी खंय हे जे फुटून आयल्या तांकां जर घेतले जाल्यार तुमी खंय तुमकां देवाचेर तुमचो विश्वास ना म्हणून सिद्ध जातलें. दत्तप्रसाद बाब म्हणटा की तुमगे डिसिप्लिनरी एक्शन सिलेक्टीव. आतां हांव तुमकां टायम दिता तुमी रिस्पॉन्ड करात. राजकारणात कितें आसा न्ही शपथ प्रसाद आनी पळय कितें सगळें आसा पळय हय तें हाजे प्रमाणे बदलता म्हणजे जशी परिस्थिती प्रमाणे परिस्थिती प्रमाणे एकदां शपथ वचचो ना म्हणून घेतलो दुसरे फावटी तो वता म्हणून घेतलो वता म्हणून शपथ घेवची पडटा. तें मागणें तें हा ओके कळ्ळें न्ही. हा सो देव कितें आसा देव क्षमाय करता आनी देव आयकताय न्ही. आमकां माफ कर आमी वयता शपथ माफ कर म्हणलें. तेन्ना मातशी परिस्थिती बदलली म्हणून शपथ घेतली तेन्नाच पण तुमगे सिलेक्टीव डिसिप्लिन म्हणटा ते हांकां घेतला हाजर तुमचे कडेन लोक ना म्हणटा ते खंयचे सिलेक्टीव डिसिप्लीन तुम्ही म्हणटात कितें आसा, गोविंद बाब गावडेची एखाद्या- डिसिप्लिन घेतली दुसऱ्यांचेर घेतली ना. सी मनोहर बाईचेर जो मनीस उलयलो हय ताच्या पांयन पणजेचे पाड घातला हे स्टेटमेंट आज भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो विसरूंक ना. हय जाका स्वाभिमान आसा तो विसरूंक ना. बरें जाणे लज सोडला तो तुम्ही विसरला म्हणटात आसतलो. थंय एक्शन कित्याक जाल्ला थंय ना एक्शन म्हणून. कित्याक जाली ना ओके, त्या ओके. मनशाक तेन्ना कित्याक ड्रॉप केलो ना. बरें येस मामरे बाब तुम्ही सांगात नंबर 1 तुमकां हांव त्याच प्रश्नाचे येता आनी मागीर तुमी ह्या प्रश्नाची जाप दियात. कॅबिनेट रिशफल जावपाची गरज आसा काय कितें अशें तुमकां दिसता आनी जर आसा जाल्यार केदी गरज आसा जावचें. म्हणजे ते आतां कॅबिनेटान एक वेकन्सी आसा पयले म्हणजे एकूच रिशफल एकूच जातलें. पुरत एक वेकन्सी आसा हा, न्ही ती ते पुरतें. भरपाकूच जाय. हय सो आनी ताज्या जर, मुखार तुमकां जाय जाय अशें दिसना. कॅबिनेटात बदल करचो कोणाक घेवचो कितें घेवचो हे सगळे आपले चीफ मिनिस्टराचे प्रेरोगेटीव आनी गायडेड बाय एडवायस फ्रॉम हायकमांड म्हणा किंवा पार्टीचो एडवायस पळय आसा आनी फुडल्या एकंदर वाटचालीच्या दृश्टीन ज्यो कांय गोश्टी गरज आसा ज्या गोश्टीची पॉलिटिकल वाटचालीचे दृश्टीन. पॉलिटिकल वाटचाल फुडले आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. कांय पार्टीन एखाद्या हे दिले आसतले फाटल्या जे आतां जे म्हणले प्रगती पुस्तक हय आनी त्याच बरोबर कांय जे आयल्या पळय तांकांय बी एखादें हें दिलां आसतलें कांय उतर उतर हा ते जर सगळे पाळपाक जाय जाल्यार कांय गोश्टी वयल्या पातळीचेर जातल्यो कारण ते सुद्दां विचार करतात सर्वे करतात हे करतात कशें कितें रिपरकेशन जातले सगळ्यो गोश्टीचो विचार करून CM will be advised to do whatever has to be done. ओके आणि त्यानुसार जातले काय गोष्टी कारण आता दुसरो ताणी जो म्हणला प्रश्न- एक मंत्री हे आसा सीख आसा म्हणजे इज इनडिस्पोज्ड म्हणटकच ह्या सगळ्या गोष्टीचे साधक बाधक विचार करून हायकमांड कितें तो निर्णय घेतले. बिफोर आय गो टू सावळबाब जो दत्तप्रसाद बाबाचो ह्या की तुमची डिसिप्लिनरी एक्शन मातशी सिलेक्टीव आसता म्हणून मामरे बाब ना ताजे कडेन कितें तरी स्पश्टीकरण मागलां आसतलें आनी ताणें योग्य स्पश्टीकरण दिलां आसतलें आनी त्यामुळे कांय जावंक ना तशें. ओके कितें आसा येता स्पश्टीकरण ताजें पळय आसा. स्पश्टीकरण तुमकां मान्य जालें. हय ताजें स्पश्टीकरण दिलां आसतलें आनी घेतलां स्पश्टीकरण आसतलें. मान्य जालें. आणि जो आमकां मान्य जाल्यार ऑफिसर सुद्दां आणि हें जो जायना. एक ऑफिसर फायली आमच्यो पास करना ट्रायबल वेलफेअरार हय. ते तुमकां जड गेले.
आता दत्तप्रसाद भाऊ येता हाजेर. Joint मनोहर पाहिजे कितें आसा? स्टेटमेंट मान्य जालें. दिस इज वॉट मंत्रिमंडळ तांणी म्हणलें की स्पश्टीकरण जॉईंट घेतलें आणि ते स्पष्टीकरण तांकां पटलें म्हणटा ते. मंत्रिमंडळ इज अ जॉईंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सन विथ द एखाद्या ना, येता, मंत्रा येता, येता. दत्तप्रसाद अशें कितें तुमचे बरें उडोवचे येता. पयलीं ना, दत्तप्रसाद तुमचे म्हऱ्या येता. सावळबाब म्हाका सांगात ते सांगतात की कांय जाणां उतर दिल्ले आसतले ते पाळपाची आतां वेळ आयला. थोडी आतां इलेक्शन 1.5 वर्साचेर आयिल्ल्यान कांय पॉलिटिकल कंपल्शन्स असतात किंवा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज असतात त्या दृश्टींतल्यान कांय जाणां एकोमोडेट करची पडटा. तुमकां ह्यो गजाली पडटात की दीस इज अ रायट टायम टू गो फॉर अ बीग रिशफल? नाही ॲक्च्युअली दिस शूड हॅव बीन हॅपन डन लॉंग बॅक. पूण आतां कितें जालें सामकें लागीं पावलां न्ही आतां, सो दे मे बी डुईंग इट. अभी नहीं तो कभी नहीं असं जाला. हय अशें जातलें. पूण दुसरें कितें जालां आतां पळय आं, जी नांवां येतात पळय पेपरांनी, दिगंबर कामत येना आनी कोण दिलेल्या लोबो आनी कोण संकल्प आमोणकर, ही नांवां म्हाका कळना. म्हणजे ते जेन्ना ते जॉयन जाल्ले पळय काँग्रेसचे आमदार, तेणें सगळ्यांक सांगलें की आमचें कांयच वी आर जॉयनींग BJP अनकंडिशनल. अनकंडिशनल. हय आतां फक्त एक्सेप्ट Alex Sikera. हय. That was his only condition, that I should be made minister. He wanted to retire from politics, and there should be. Then he was prepared. Otherwise, this thing was held up. करेक्ट. तांकां आठवो आमदार मेळनाशिल्लो. एका आमदार तांचे ऐन त्या वेळार ते दांडे मारल्या कारणान. बरोबर. सो इफ दे प्रॉमीस आतां पळय दिगंबर कामत जर मिनिस्टर करतलो, अकॉर्डिंग टू BJP स्कोर टीम दे हॅव टू रिमूव सम सारस्वत. If they want to तुम्ही तो फॉर्म्युला फॉलो करतात सारको. if they want to have take in दिगंबर कामत, then they should remove some who is there, whom they can remove. म्हाका दिसता कोणाक काडपा खातीर ना. आतां एकच चल्लां कितें की संकल्प आमोणकराक आपण बरी बातमी दिवंक सोदता असो एक स्टेटमेंट केन्ना ताच्या वाडदिवसाक CMान केल्लो. तो स्टेटमेंट फाटल्या फाटी म्हाका फाटल्या 5-6 म्हयने हांव आयकतां. आनी देर इज अ स्कोप. निळकंठ हळर्णकर आहा पळय, ही समज सेम समाज, ताका काडून हेका करूंक शकतात ते. काडल्यार व्हडलो बोवाळ जावचो ना. पण इफ यू रिमूव आमचो रोहन खंवटे, तर ओन्ली देन दिगंबर कामत केन्ना इक्वेशन बसोवपा खातीर अशें आनी कोणाक काडूंक शकना. बरोबर. देर आर ओन्ली 2 भंडारी मिनिस्टर्स. देर इज नो भंडारी MLA विथ BJP अनदर, सो दे कॅनॉट रिमूव देम. सो आय थिंक दे एट द मोस्ट दे विल बी वन. म्हणजे तुम्ही म्हणटात हे जर समाजाचे इक्वेशन जर फॉलो केलें हय जाल्यार कोर्ट टीम हे BJP कडेन चड स्कोप ना म्हणटा तुम्ही. खूप ना, फक्त एकच चान्स तांकां आसा. म्हणजे संधी एक आतां एक वॅकन्सी आहा ऑलरेडी, आनी सेकंड वॅकन्सी मे बी फॉर संकल्प आमोणकर. तेज्या पलीकडे आमकां कांय चॉयसूच ना. चॉयसूच ना. या दत्तप्रसाद बाब, तुम्ही सध्याच्या मंत्रिमंडळाच्या परफॉर्मन्सा कडेन कशें पळयतात? आता परफॉर्मन्स जेन्ना तुमी विचारत आनी सावळबाबांची नांवां घेतलीं, जाल्यार आज पळोवंक वचत जाल्यार रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय, म्हाका दिसता दीज आर द ओन्ली 2 मिनिस्टर्स हू आर एटलिस्ट परफॉर्मिंग आनी दे हॅव सम परफॉर्मन्स टू शो. आतां बाकीचे माविनान कशें सगळें टॅक्सीचो गोंदळ आनी सगळे ते बसीवाल्यांचो गोंदळ घातला ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा. बाकीचेय सगळीं जी डिपार्टमेंट्स आसा, आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ते BLO सगळे कशे आपले पावर्स यूज करून पणजेच्याच BLO 28 BLO चेंज करपाचो प्रकार घडलो. मागीर तांकां इलेक्शन कमिशन मदीं इंटरव्यून जालें आनी तांकां परते रिइन्स्टेट केले. सो अश्यो जॉब स्कॅमाचेर आतां कोणूच उलयना. जॉब स्कॅमाचेर येदो व्हडलो विशय जालो. ताचेर आतां दॅट इज आय डोंट नो वॉट वेर दॅट हॅज गॉन. ताची एन्क्वायरी खंय पावल्या वी डोंट नो. बाकीचे ते एक्सायजाचेच आमचे कितकेशेच मुद्दे आसा. येदो व्हडलो ट्रक 3 कोटीचो ट्रकाचो जो स्टॉक धरलो ताजेरूय आतां कांय फुडें कितें एन्क्वायरी जाल्यार वी डोंट नो. एक्सायज ऑल्सो इज नॉट गिवींग अस एनी इन्फॉर्मेशन. सो इफ यू गो टू सी, नो बडी इज परफॉर्मिंग. आनी दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत की सगळेंच ओवरऑल करून एक दुसऱ्यांक सगळ्यांकूच नवी ऑपॉर्च्युनिटी जर दीत, फ्रेश कॅबिनेट म्हणटा तुमी. कंप्लीट फ्रेश कॅबिनेट म्हणजे ह्या सगळ्यांक घरांत हाडपाचें आनी एक जो एक एटलिस्ट दुसऱ्याक चान्स तरी दिवपाचो परफॉर्म करपाक. म्हणजे हांवें जी 2 नांवां घेतली, रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय, हे 2 जाण जर सोडले जाल्यार आय कॅन से एवरीबडी इज अ नॉन परफॉर्मर. एवरीबडी इज अ नॉन परफॉर्मर. दुर्गादास बाब, तुमकां कितें दिसता परफॉर्मन्स ऑफ दीस कॅबिनेट? पळय, परफॉर्मन्स ऑफ दीस कॅबिनेट इन सिंगल लायन की एवरी मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ देअर ओन पोर्टफोलियोज. हो सारांश. हांगा कोण कोणाचेर कंट्रोल ना. एक मंत्री ॲप हाडटा, दुसरो मंत्री आपूण ॲप काडटा. सो सगळो गोंदळ चल्ला आनी तातूंत तांचे कमिटमेंट्स आसतले जे देवाचे शपथ घेवन आयिल्ले तांकां भितर घेवपाक. सो हे सगळ्या गोंदळान अल्टिमेट सफर जाता कोण? सफर जाता जनरल पब्लीक. कारण कामां
अडकून उरतात, रेड टेपिझम जाता, डिपार्टमेंट चलना. आतां स्पोक्स पर्सनान जे म्हणलें बीजेपीच्या की कांय हातून घेवचें पडटा, वयल्यार निर्णय जाता, सारकें ताजें, आय एग्री विथ हिम. क्लासीक एक्झाम्पल तांच्याच बाबतींत आहा. बाब रोहन खंवट्यान हात धरलो, गट धरलो म्हणटा आनी ताजेर FIR केली. आतां रोहन खंवट्याक ताका नमस्कार करचो पडटा. म्हणजे ही बाबडे काकूट दिसता म्हाका बीजेपी ऑफिस बेररांची बी केन्नाय. म्हणजे वयल्यान आदेश आयलो, जग पाळा. पणजेच्या आमदाराक रेपिस्ट म्हणून सगळ्याक हे केले प्रचाराक. आयज तो रेव्हेन्यू मंत्री आहा. सो बेसिकली तूं पळयत हे सगळे कितें म्हणटात ताका रिशफल ते कितें चल्लां तें कळ्ळें. रिशफल करूनय फायदो ना, रिशफल केल्यारूय येना. कारण ऑल द मिनिस्टर्स विच विल कंटिन्यू बिकॉज काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी जाला. सो इट विल कंटिन्यू वॉट इज हॅपनिंग. रिशफल जाल्लें. रिशफल ते तांच्या हातीन आहा. आमी काय आमच्या वी कॅनॉट से वी वॉन्ट इट ऑर नॉट वॉन्ट इट. परफॉर्मिंग दिसतात काय परफॉर्मिंग दिसतात. सरकारूच चलना. देयर इज नो परफॉर्मन्स ऑफ गव्हर्नमेंट इन्क्लुडिंग एंटायर कॅबिनेट. आणि जसे दत्तप्रसाद म्हणटा चेंज जर केलो, नव्याक जर चान्स दिलो, एंटायर कॅबिनेट तर जातले म्हणून. ना हे सरकार चेंज ना चेंज चेंज म्हणटा तो 27 सगळ्यांकूच घरात हाडपाचें. ओनली वे आउट. आता जे मातशें जे कितें उरलां तें तरी सगळें जाग्यार घालपा खातीर 18 म्हयन्यान तरी एक नवे फेसीस हाडून म्हणटा तुमी. मामरे बाब ते म्हणटा तुमगे कांयच चल्लें ना. तुमगे ते दत्तप्रसाद बाब तरी एक 2 जाणांक बेनिफीट ऑफ डावट दितात. दुर्गादास बाब तर म्हणटा सरकारच चलना म्हणटा. दिसता ते कानूय बंद जाले आनी दोळेय बंद जाले. कळ्ळें न्ही. किंवा त्या सॉंग बीन करता म्हणजे कांय दिसना अशें. गेल्या कितले वर्सांनी म्हणजे 2012 पासून आमचें सरकार आसा हांगा. आनी आमच्या डबल इंजीन सरकारान गोंयचो जो कितें विकास पळय केला, मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, कसलोय क्षेत्र तुमी घेयात, मंत्र्यांनी परफॉर्म केला काय कितें? मंत्र्यांनी परफॉर्म केला काय कितें? ना ते म्हणटात कितें ते सरकार म्हणजे गोंयान काय जावंक ना. सरकार सारकी चलना म्हणटा ताजें सांगता तुमी. हय म्हणटकच विकासाच्या बाबतींत जो चौफेर विकास जालो तो सगळ्यांक दिसता. तो आनी परतो ताजे आमी खूब सांगतात. बरोबर. पण त्याच बरोबर प्रशासनूय हें करता आसतना आजूच हांव ते हे आयकतालो, गोवा वाचतालो, तुमीच बातमी दिल्या ती तुमच्या गोवा ऑनलायन जे पळय आसा ग्रामीण मित्र, तुमचें एखादें एप्लिकेशन केल्या बरोबर तुमकां तुमचो डॉक्युमेंट हाडून घरा कडेन दिवप, हे जे म्हणजे सरकार तुमच्या दारी, अशा प्रकारचे अनेक जे हे पळय आसा. मागीर सोशल सेक्युरिटी म्हणा कितें खंयच्या हातून सगळ्या हातून जो चौफेर विकास जाल्लो पळय आसा तो आनी दोळे आनी कान बंद केल्ल्या मुळे तांकां ते दिसना. ओके. दिसता तांकां कित्याक ताका आतां ढोल म्हणून सांगचें पडटलें म्हाका दिसता. बंद जाल्यार दोळ्यांनी दिसना. सावळबाब म्हाका एकूच गजाल सांगात बिफोर आय गो टू द पॉलिटिकल गायस अगेन. तांची हे आहा की सरकार चल्ला म्हळ्यार कितें, एक वटेच्यान आमी केल्लो इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा आनी दुसरे वटेच्यान तुमी म्हणटात मंत्रिमंडळ परफॉर्म करना म्हण प्रत्येक क्षेत्रांत काय, आनी दुसरे वटेच्यान तुमी म्हणटात मंत्रिमंडळ परफॉर्मन्स करना म्हण. हो विरोधाभास न्ही सावळबाब? नाही हे आम्ही कोण म्हणनात. बीजेपीचो अध्यक्ष आहा पळय तोच सांगता की आपणे प्रगती तयार केला म्हणून आनी काही लोकांक चेंज काडूंक जाय. हय. हे काय लोक म्हणना न्ही. हय. आमकां काय कळना. ॲज अ सामान्य मनीस खंयचो मंत्री काम करता काय करना हे कळपाक आमकां कांय मार्ग ना. आमी पळयता कितें पूल जाल्या, रस्ते जाल्यार ते बरें. आनी दे आर रन फ्रॉम मनी फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट, ते काय गोंयचे पयशे न्ही ते. परंतु जेन्ना बीजेपीचेच लिडर सांगतात की आपली सगळे प्रगती पसून तयार केल्या आनी केल्या म्हणजे दे आर ऑल्सो फिलींग दॅट सम मिनिस्टर आर नॉट परफॉर्मिंग. आतां हे मिनिस्टर कोण हे आमकां कळपाचें ना न्ही. फाल्यां जर कोणाक काडलो जायत तेन्ना कळपाचें. सो आय थिंक दॅट एक्चुअली देर इज नो नीड फॉर एज फार आय एम कन्सर्न. गरज ना म्हणून आतां चल्ला पळय एज मामरे हॅज सेड इट, दे आर डुईंग व्हेरी वेल. म्हणजे सगळे कामां न्ही पण काही गोष्टी चालल्या. आतां पळय कालच्या एका म्हयन्यान म्हणजे जून म्हयन्यान साधारणतः 9.5 लाख लोकांनी खंय एप्लिकेशन केलें ऑनलायन, OBC दाखलो, इन्कम सर्टिफिकेट, आनी दे गॉट इट. पयलीं सदां बातमी येताल्यो लोकांनी अन्याय जालो. ह्या वर्सा कांय बातमी येवंक ना, अजून हांवें वाचूंक ना. सो आय थिंक दे आर डुईंग व्हेरी प्रिटी वेल म्हणजे म्हणत म्हाज्यान. प्रिटी वेल म्हणपाक नो नीड ऑफ रिशफल. ओके. हय.
म्हजे आनी सगळ्या गोंयकाराचे दोळे उगडे आसा, कानूय उगडे आसा. आनी जो विकासाच्यो खबरो पळय तूं सांगता त्यो फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स मनोहर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तो बाबडो मरो पर्यंत जो कितें गोंयचो विकास जालो तो ताका लागून जाला. आनी मामरेबाब आमचो रावता चोडना. आनी जो ते आतां विकासाचे जे गोश्टी सांगता ताची ती फेरीबोटीची कितें दशा जाल्ली आसा हो ताचो विकास. त्यो फेरीबोट ना त्यो फेरीबोटी हाडून आतां एक एक्सिडेंट कितल्योशेच एक्सिडेंट. आनी त्यो फेरीबोटी आतां कितें करपाच्यो त्यो हाडपाच्यो आनी पाट्यार दवरपाच्यो. EDC पाटो प्लाजान फेरीबोटीची चड गरज पडटली आनी थंय त्यो बुडच्यो ना कित्याक थंय डेप्थ ना. हो तांचो विकास. पण म्हाका दुर्गादास आनी जे कान परते पळय तो म्हणटा आमी बंद दवरल्या. तो कान तुमकां बंद त्या दवरल्या ब्रीज दिसत ना म्हणटा तुमकां. मनोहर भाईचेर जेन्ना तुमकां तुमच्या ब्रीज, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान रस्ते स्टेटमेंट दिसत केल्ले नासले. तेन्ना तुमी कान बंद दवरिल्ले. तुमकां ते ब्रीज रस्ते बिस्ते दिसत ना काय दुर्गादास. बांधले म्हणून ब्रिज रस्ते बांधले म्हणून हे जायना. चौफेर विकास बारीक लोकांक वयर काडप हो विकास. फाटले 2 दीस जाले आमी भोंवता पेडणेच्या आज बार्देस पावले भोंवून. सादे एक्झाम्पल दिता. काल माजी सरपंच आयिल्लो मांद्रेचो. तो म्हणटा अटल आसरा योजना. तो म्हणटा आपले पंचायतीचे 260 फायल्यो पडून आशिल्ल्यो कॉन्स्टंटली फॉलोअप करपा आपूण गेलो म्हणून परती कितें तरी रिमार्क्स काडून परते सगळे फायल्यो. दीस ओन्ली 1 पंचायत. सो आतां हे अटल आसरा कोण श्रीमंत लोक घेना, मिडल क्लास लोक घेना. मुख्यमंत्री जो म्हणटा पळय अंत्योदय तत्वा बारीक लोक ते तांचे खातीर आसता ही स्कीम सादी स्कीम हे पावनात. तुम्ही म्हयन्याचे जे पयशे येतात DDS ते काडून पळयात. एसेंब्ली रिप्लाय पयशे टायमार येना. एसेंब्ली लागीं आयली की टाक 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 करून हफ्ते येतात पयशांचे. किंवा चवथ लागीं पावली की 2 दिसा पयलीं हफ्ते येतात पयशांचे. पण म्हाका दुर्गादास रस्ते बांधले बिफोर आय गो टू मामरेबाब दुर्गादास म्हाका एक गजाल सांगात. अशें जर हें चल्लां कितले मंत्री बदलचे दिसता तुमकां सध्या. पळयात थंय कशा 3, 4, 5 कितले पळय कितले बदलप तांचे. हांव तुका सांगता एक सरकाराकूच बदलूंक जाय. आतां कितें करपाचें. दिस गव्हर्नमेंट हॅज टू गो होम. आतां कितें करपाचें. आतां असं जाणटा मुख्यमंत्र्यान डिसायड करूंक जाय खंय चलोवंक जाय ते. वेदर ही वॉन्ट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑर वेदर ही वॉन्ट्स मिनिस्टर्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ देअर ओन पोर्टफोलियोज. सध्या अशें जाला सगळें घुसपावन. ओके. आनी मामरे बाबान जे सांगले की आमकां कान येना बना या मातशे लोकां मदीं वचून पळयात. काल पेडणे आनी आज मांद्रे मातशे येवन नाल्यार फाटल्यान बसा जनता दरबाराक. लोक कितें उलयता ते आयका. बरें. येस दुर्गादासान जे अंत्योदय तत्वाचे जे आतां उलयलें आनी तो स्किमीच्या तरी उलयलो. हांव म्हणटा की बारीक धंदे घेवन जे आमच्या गोंयकार बसल्या ते सुद्दां ते कॉर्पोरेट लॉबीक कोणाक तरी हाडून तांचो धंदो पाड घालपाचें धोरण चल्लां. ओके मामरेबाब येस रिस्पॉन्ड टू दॅट. अटल आसराचे तो उलयलो. अटल आसराच्या बाबतींत सरकारान आमच्या हालींच कॅम्प म्हणजे थंय वचून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून कॅम्प घेवन म्हणजे लोकां मदीं वचून थंय सँक्शन केल्या अटल. आनी ही कॅम्पेन चालू आसा. जे पेंडींग पळय हे आसा त्यो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या प्रमुख गांवांत वचप आनी थंय त्यो हे करप क्लियर करप. अश्यो सगळ्यो आमच्यो स्किमी पळय आसा. तुमकां खबर आसा स्वयंपूर्ण हे आसा पळय त्या भायर कितें आसा कोणाची जर कांय अडचण आसा आमच्या मुख्यमंत्र्याची स्वयंपूर्ण मित्र हो ते प्रत्येक शेनवारा दीस प्रत्येक पंचायतीन येता आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन की कोणाचें कितें काम जर खंय आसा जाल्यार तांचे कडेन येवपाचें तातूंतली कितें अडचण आसा ती पयस करून ते तांकां सगळे म्हणजे जे अश्यो काय कसल्योय कोणाची कितें अडचण आसूं ती पयस करपाचें काम आमचें सरकार करीत आसा. कोणाक हें आसा पळय विरोधी हाजे कडेन कित्याक वचपाक जाय ताणें आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन म्हणजे जातलें सगळें. विरोधी आमदार कितें करतलो आतां फक्त आतां एसेंब्ली लागीं तो वॉट ही कॅन डू. ताका मसालो जाय ताका जाय मसालो ताका लोकांचे हे खंय सोलोवप We are committed to solve the problem of the people. भांडवल करपाक he doesn't want to solve problem. प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें काम आमी करता. ना मामरेबाब एकच प्रश्न तुमकां. इतलें जर सगळें बरें चल्लां तुमी आतां रिशफल कित्याक करपाक सोदतात.
करतात रिशफल खंय आसा रिशफल जे कितें पळय जाय करपा जाय किंवा ना करपा हय. जाय ते सगळे ठरयतले आमी ना. इट इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द हाय कमांड वील डिसाइड. ओके बरं येस दुर्गादास पण you wanted to make a point. I am Yeah. not saying reshuffle is दोन required. स्पेसिफिक क्वेश्चन You are saying करपा जाल्यार करतले हय, दोन जाय जाल्यार okay. करतले जाय जाल्यार करतले बट द वेकन्सी मे बी फिल्ड. ओके बट दोन वेगळी स्पेसिफिक सांग क्वेश्चन येस विचारता बीजेपी स्पोक्समॅनाक. Yeah. फाटल्या फावट जाहीरनामो छापलो 22 पॉइंटेड क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट जाहीरनाम्याची माझ्याकडे कॉपी तुमकां दिता जाल्यार हय 3 गॅस सिलिंडर्स हय. टू एव्हरी हाऊस होल्ड. म्हणल्यार कितें कोंकणीन सांगप म्हणल्यार 3 गॅस सिलिंडर प्रत्येक घरान आमी दितले हय. बायलांक वर्साक 3 गॅस सिलिंडर फ्री. खंय पावले ती स्कीम? आनी आरटीआय घाले फायल नोटींग घाले तर आयले पयशे ना म्हणून नोटिंगांचेर. एक जालें एक 16,000 लिटर उदक फुकट म्हणून पयलीं अनावन्स केले दिले पर बंद केले. म्हणजे लोकांक पिशान काडप आनी बाबडे बायलांनी ते 3 फ्री सिलिंडर ठपा ठप मतां मारली हांकां. बरें बाबरे बाब फायनल आय विल अलाव यू टू रिस्पॉन्ड येस Exploitation अंडरस्टूड of the दुर्गादास water. अंडरस्टूड या मामरे बाब आम्ही लोकांक इतल्यो स्किमी दिल्ल्यो आसा. दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम आमची स्कीम, हय. गृह आधार आमची स्कीम, लाडली लक्ष्मी आमची स्कीम, वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा. त्यामुळे हे ज्यो काय पळय हे असतात त्यो फुटकळ हे अश्यो कितें ओके. कळ्ळें न्ही. आमी मोर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे घेता manifesto सगळ्यांक दिलेले point 24 वरां फुटकळ. कशें उदक मेळचें. म्हणजे हय. BJP एटलीस्ट च्या 2 वरां हाजे कडेन आमचें manifesto कॉन्सन्ट्रेशन हे चालू. दिलें, point हर फुटकळ घर नल लागलो. हर कितें घर आता नल हे? से जल हय. कितें सगळ्या ओडिया घरांनी free- इलेक्ट्रिसिटी ओडिया free आसा? सगळ्या ना, 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 घरांनी मागा- हो आमचो अंत्योदय. ज्याचे कडेन अंत्योदय घर ना ताका कसले? घर आमी पंचायतीन दितले, ज्याचे कडेन धाडटात, लायट forceful ना करून ताका आमी मारून लायट दिया दितले, म्हणून ज्याचे कडेन उदक ना ताका आमी उदक दितले. दुर्गादास स्किमी आसा. ना, दुर्गादास बाब मामरे एकच मिनिट म्हाका फायनल दत्तप्रसाद बाब सांगात तुमकां तांणी सगळे स्किमी सांगल्यो तांणी म्हळ्यार स्किमी पावना हें सगळें बरें आहा. बट फायनली लोकांक कशें आहा की ज्या गजा मंत्र्या कडेन जी खातीं आसा ती जर सारकी चल्ली जाल्यार हे प्रश्न उपरासचे नात. आज तुमकां दिसता की तुमी मुख्यमंत्री आनी 2 मंत्र्याची नांवां घेतली. तुमकां आज अशें दिसता की 8 जाणांक काडून उडोवपाची आनी चेंज करपाची गरज आहा म्हणून? एब्सोल्युटली आणि दुसरें परतें तो आतां हर घर जल जे ताणें म्हणलें हय हर घर जल न्ही हर घर जल में सेवरेज मिक्स हे बीन लक्षात दवर. तालिगांव 2 महिने लोकांनी ते उदकान सेवरेज तुमचे पयचे रॉंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सेवरेज प्रोजेक्ट जाला. ताजे परिणाम मुख्य परिणाम लोकांक सेवरेजीन उदक मेळना. म्हाका सावळबाब सांगात तुमकां कितें दिसता तांणी जर सांगलें 8 जाणां चेंज करा म्हूण तुमी सावळबाब कितें म्हणटात एकच वॅकन्सी भरल्या पुरो आनी कांय करपाची गरज ना म्हणून? नाही आता म्हाका सांगलें न्ही जर सीएमाक जाय हय. बीजेपी दे वील डू इट. हय दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन अवर डिस्कशन. ना सर पण आयकता ते म्हणून सांगा तुमी. हय तर म्हाका अशें दिसता की ती जी नांवां येतात पळय ही नांवां तर म्हाका बरोबर दिसनात. हय दोज आर जॉयन बीजेपी पार्टी आनी बीजेपीचे आदले लोक पळय आहा न्ही तांकां थंयच सोडून कुशीक मारून तांकां काडून दुसऱ्यांक करप हें योग्य न्ही. सो वॉट आय फील पर्सनली की सीएम शूड एक्सेप्ट फिलिंग 1 वॅकन्सी शूड रिस्ट्रेन फ्रॉम गोईंग अहेड विथ रेस्ट ऑफ द Yes. येस म्हाका दुर्गादास बाब फायनल सांगात कितली जाणां काडपाचे ना आंकडो सांगात परत स्किमीचे बी वचनाकात कितली जाणां काडपाचे दिसता तुमकां? पळय मुख्यमंत्री तसो मातसो जाला तयार. आतां कशें आहा पयर राहुल गांधी बाबान सुद्दां म्हणलें एक की ओपोजिशन सायडीन थोडे 2 दर्जे लोक असतात. एक खरेच प्रामाणीकपणान लोकां खातीर काम करतात आनी थोडे असतात जे बीजेपी बरोबर मेळून काम करतात. सो गोंयानूच अशें त्या बाबतीन जर तूं ऑब्जर्व करीत परिस्थिती आहा, oppositionाची परिस्थिती. ना सांगता तुका हांव ते कंटिन्यू करून ताका हाडटा न्ही. हय सो एवढूनय थोडे लोक आसात. सो हे जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय करपा नाका कॅबिनेट रिशफल. कारण दोनूय सायडीन तो बरो मॅनेज करता सिस्टमॅटीक. ओपोजिशनाकूय मॅनेज करता हे तुमी मान्य करता तो तुमी मान्य करता करता. हांव सामकें इतल्याचेर थांबता. मामरे बाबान तर सांगलां हो आमचो प्रोगेटिव्ह आमी जाय जाल्यार करतले पण आमगे सगळें बेस्ट चल्लें म्हणून. सो म्हाका तांचे स्टेटमेंट अशें आहा आनी हे आनी म्हज्या आवडच्यान बसल्या ते दोगूय जाण कान आनी दोळे बंद करून भोंवतात म्हणून गोंयभर. सो हांव इतल्याचेर थांबता. नक्की कितें जातलें तें आमी पळोवया. बट एक गजाल म्हाका दिसता सगळे जाण मान्य करतात की 1 आसूं किंवा 4 आसूं की जे परफॉर्मन्साचे जे ऑडिट आसा मंत्र्यांचे म्हाका सावळो बाबाचो एक प्रश्न पटलो ते बरेच पयलीं जावपा जाय आशिल्लें. 1 वर्सभर पयलीं जावपा जाय आशिल्लें. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणप काय आतां तुगेलें नेवर आसता नेवरूच उरूं आनी फुडली 1 म्हयने काडया म्हणप
ही म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्र्याचो प्रोरोगेटीव. पूण ज्या मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स अत्यंत बाबत आसा एक तर तांकां जाग्यार हाडात नाजाल्यार तांकां काडून उडयात. हांव इतलेंच म्हणटा आनी एक थांबता. दुर्गादास बाब, दत्तप्रसाद बाब, सावळ बाब, मामरे बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.